कोंकणी सत्रान येवकार. मोगाळ भुरग्यांनो, कितली गरमी जाता न्हय. अशा वेळार याद येता आमकां थंड जाग्या विशीं, म्हळ्यार दर्यावेळ वा दाटायेन झाडां आशिल्ली जागा. ती म्हळ्यार कुळागर, जंय तरेतरेचीं झाडां, तांची सावळी, शीतळ वारो. वा 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 वा, चलात तर वचुया न्हय कुळागरांत. पाठ 19 कुळागर. कुळागर पळयात. रुबी, उमर, कुळागर पळयात. उमर, मुखार पळय. रुबी, मुखार पळय. पाठ 7 दुदी. कुशीक माडी. सुपारीत सुपारी, ती पळय पणसुलां. रुबी, तुका पणस जाय? सुवास, पणस काड. गुलाब, सुरी हाड. पणस काप. तुळशी, झरीर वच, उदक हाड. रुबी, उमर, तुमी पणस खायात. तुमी हात धुयात, हात पुसात. मागीर पुराय कुळागर पळयात. कुळागर शीतळच शीतळ. उदक, सुपारी. रुबी, तुमी. द अधिक ऊची मात्रा दू. र अधिक ऊची मात्रा रू. प अधिक ऊची मात्रा पू. स अधिक ऊची मात्रा सू. त अधिक ऊची मात्रा तू. क अधिक ऊची मात्रा कू. ह्या पाठांत रतनागेर आनी पवनागेर रुबी उमर येतात आनी रुबी उमराक रतन आनी पवन कुळागर पळोवपाक व्हरतात. तीं रुबी आनी उमराक मुखार पळय म्हूण सांगतात. मुखार म्हळ्यार फुडें. तर मुखार कितें आसता सांगा पळोवया. पाडसार दुदी. पाडसार म्हळ्यार कितें? घराच्या नळ्यांचेर एक दुदी आसा. ताच्या कुशीक माडी. आतां माडी म्हळ्यार सुपारेचें झाड. आनी त्या माडयेक सुपाऱ्यो लागिल्ल्यो आसात. कुळागर पळयत पळयत ती पणसाच्या झाडा लागीं पावता. त्या पणसाक खूब पणसुलां लागिल्लीं आसतात. पणसुलां म्हळ्यार ल्हान ल्हान पणस. रतन रुबीक विचारता, रुबी, तुका पणस जाय? रुबी हय म्हणटकच रतन सुवासाक पणसार चडयता आनी गुलाबाक सुरी हाडूंक सांगता. गुलाब धांवत वचून घरा कडल्यान सुरी हाडटा आनी पणस कापता. गुलाब तो पणस कापतकच गरे पळोवन सगळीं जाणां खोशी जातात. तितल्यान पवन तुळशीक झरीर वच म्हूण सांगता आनी उदक हाड म्हूण सांगता. तुळशी झरीर वचून उदक हाडटा. सगळे जाण गरे खावन जातकच हात धुतात, हात पुसतात आनी पुराय कुळागर पळयतात. पुराय म्हळ्यार कितें? सगळें. कुळागर कशें आसता सांगा पळोवया. शीतळ शीतळ. शीतळ म्हळ्यार थंडगार. ही जावन आसा पयल्या ऊची मात्रा रस्व उकार वा पयलो उकार. ऊची मात्रा आशिल्ली उतरां. पयलें उतर जावन आसा कुळागर. खुशाल, गुरुजी, मुखार, कुशीक, फुडार, पुडी, सुटका, रुपया, सुटी.